8व्या दिसाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर विस्वास धरून एकामेकाक पातयेवप. आयज काल कितलेच घोराबे फुट्टात. एकामेकाचेर विस्वास ना, एकामेकाक पातयेवप ना. घोव बायल तुमी दोगांनूय लग्न संस्कारांत तुमी एक जाल्यांत. जे परी त्रियेक देवा सोबें असलो मोगाचो संबंद आसा. जें कितें बाप येवजिता चिंता तें पुत्र आनी पवित्र आत्मो जाणा. जाल्यार आमी त्रियेक देवा भाशेन आमचो एकवट एकामेकाक समजप, एकामेकाक पातयेवप, एकामेकाचेर विस्वास दवरप हेंच आयज काल आमच्या घोराब्यांत उणें जायत आसा. तर पाद्रांक फुडें घालून आमी मागुया आमचे घोराबे एकामेकाचेर विस्वासान आनी एकामेकाचेर बरवंसो आनी पातयेवन आमी जिवंक.